बोला कोण तरी कावन्सिलर कितें लिस्ट अरे हे लास्ट टायम हांगा उदक मेळ्ळा सांगला वर्स जालें मरे तो पावतो कॉन्ट्रॅक्टर आसा मरे यू आर फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्टर सायड आर यू फ्रॉम बाक्या कॉन्ट्रॅक्टर या वर यू नॉट अवेअर लास्ट टायम some time back this again had collapsed. You all had just filled sand in this. You remember? We had pointed out do it properly. Exactly 1 year back. And you still do the same thing. I mean there has to be some responsibility. I know who is your partner. Somebody from the department only. That's why you can get away from all these things. Some shame at least you should have. It's a God's thing. You don't know, you don't have structural engineers, they don't know there is sand here. This is all mucky land, marshy land. If you dig there, it will go down, no? Is it not true, sir? You tell me. How we are playing with people's lives and God's also, I don't understand. कळना हांकां इंजिनियर न्ही आता 2 वर्सां जाली 3 वर्सां जाली काम चल्लां हे आतां आज परत हे परिस्थिती जुनान कॉलॅप्स जाल्ली फाटल्या जुनान कॉलॅप्स जाल्ली तेन्नाच आमी सांगिल्लें प्रॉपरली करा रिटेनिंग वॉल करा घालता म्हूण सांगिल्ली पळय फोडून पळय कशी आसा पळय ताजेर फक्त माती घाल्ली तांणी लास्ट टायम ती सरकार फक्त गोंयकारांचेर मातीच घालता अशें दिसता आमकां परिस्थिती पळयात तुमी याद आसा तुमकां 1 वर्सा पयलीं जुनान आमी आयिल्ले ना हांगा याद आसा हे ते दाखयल्ले आमी सांगिल्लें काडा म्हणून प्रॉपरली नाल्यार ते कोसळटले म्हणून देवळूय कोसळटले व्होडूय कोसळटलो म्हणून तो आज बँड जाला तो पळयात तुमी दिसता थंयच्यान बँड जाला म्हणून तो चल्ला रे आय थिंक क्रिमिनल केस रजिस्टर जावपाक जाय बाक्या कन्स्ट्रक्शनाचेर दे आर डुईंग दीस फॉर सो लॉंग आय एम टोल्ड दॅट आमचो चीफ इंजिनियर इज अ पार्टनर सायलंट पार्टनर म्हणून ताजो म्हणून एक्सटेन्शनां दिता म्हणून आनी सरकारी पार्टनर आसा आसतलो नाजाल्यार अशें कशें जातलें रे रेंव मरे ती काडटा परत ते कसं जाल्यार आतां कशें करतले ते रियली वी आर शॉक आय थिंक आमी लास्ट टायम सांगले ऑडिटाक आमी क्वेश्चन केला ह्या एसेंब्लीन आमी म्हाका दिसता हो क्वेश्चन रेज करचोच पडटलो सरकाराक जबाब दिवचो पडटलो तुमी कन्स्ट्रक्शनाची क्वॉलिटी पळया बाकी कन्स्ट्रक्शनाची कन्स्ट्रक्शनाची क्वॉलिटी पळया तुमी ती कितें आसा ती हे कोसळ्ळे फक्त माती हाडून फक्त सिमेंट घालून दवरला हांगा परिस्थिती अरे खेळ चलयला आनी पणजेकार ओगी रावता आमदार खंय पणजेचो बाबूश मोन्सरा मेयर खंय तांणी येवनाका हांगा हें पळोवपाक देवूळ कोसळ्ळें जाल्यार तुमी मागीर रडटले एक केलें तुमी परवरी आतां सांगता ताज्या स्थानार करतलो तुमी स्थान ठरयतले मंत्री आनी चीफ मिनिस्टर स्थान ठरयतलो राखणदाराचें भितरूच करतले म्हणून सांगता तुमी ते ताजे सीमे भितर म्हणजे आज सरकार भारतीय जनता पार्टीचो ठरयतलो की राखणदारान खंय रावचें म्हणून म्हणजे तुमी इतले व्हडले जाल्या ही परिस्थिती पळय मरे परिस्थिती कितें जाली ती मात तरी आपल्याक एक कॉन्शियन्स आसपाक जाय सरकाराक हें कितें चलयलां तें फायर ब्रिगेड तांणी त्या एडींतल्यान गेट काडलें म्हणून ओपन जालें ना एटलिस्ट तांचेंय बंद जाल्लें शांतीने चोर रस्तो गुगला वयल्यान काडलो आनी आज ही परिस्थिती पळयत जाल्यार कशें करतले रे हे तुमकां सांग 31 मार्च पर्यंत जातलें काम हें सरकारान सांगलां 31 मार्च पर्यंत हायकोर्टाक सांगलां की हे काम कंप्लीट करतलें म्हणून 31 मार्च पर्यंत हें जातलें आय एम रिक्वेस्टिंग द पेटिशनर हू इज देर इन दॅट पेटिशन की हायकोर्टाक दाखया एकदां हाजे फोटो दाखया आनी दाखया कितें चल्लां पळय तें एंड वेदर देर शूड बी इन्क्वायरी इनटू फायनान्शियल्स ऑफ इमॅजिन स्मार्ट सिटी whether Sanjit Rodriguez is lying to the High Court, whether Advocate General is lying to the High Court, सरकार फटी मारता काय कितें कारण हे पळयल्यार सरकार 100% फटी मारता ताका विचारल्यार ताका जाप दिवपाक कळना कितें आसा ती पळया तरी रेवेन कशें करतले तें सांग म्हाका काम हें देर हॅड टू बी अ रिटेनिंग वॉल देर डिगींग करता क्रेन घालून देवळ लागच्या न्ही ह्या सायडीन व्हरपाक जायना तुमकां दिसना कारण सिंपल गजाल ह्या सायडींतल्यान काम करूं येतालें हे कितें केलां तांणी ही ती जी कोसळ्या हे ते तुमकां दिसता पळय हे दाखयात लोकांक दाखया हे ते सिमेंटचे कोसळा हो तांचो पयलींचो रोड हो जुनान कोसळ्ळो बरोबर जुनान कोसळ्या उपरांत तांणी हांगा फक्त माती घातली लोकांक दाखोवपा खातीर की काम कंप्लीट जालें म्हणून जालें माती घातली वयर हाडून सिमेंट घातलें
रेंवपणां चेपल्या उपरांत परत हॉलो जाले ते हॉलो जाल्या उपरांत हे कोसळ्ळे. हांव इंजिनियर म्हणून सांगना, एक सामान्य नागरिकाक जे दिसता ते सांगता. आज तो रोड भितर कोसळ्ळा, परत 1.5 मीटर आनी भितर गेला. 1.5 मीटर भितर गेलो तो ताजे म्हणजे मेन वयर जे लेवल आसले ताजे पन्ना तो 1.5 मीटर भितर गेला. एका सामान्य नागरिकाक जेन्ना कळटा, ISPDL जे आसा इमेजीन स्मार्ट सिटीचे इंजिनियर आसा ते कॉपी मारून पास जाल्ले काय पयशे दिवन जॉबाक येतिल्ली. इंजिनियर कॉर्पोरेशन जे आसा त्यांनी तशेंच केल्लें. चीफ मिनिस्टर जी सुडा किंवा जे कोण हें काम करता पळय काम, हांकां कोणाकूच आन्सर दिवपाक कळना ह्या गोश्टीचें. काही इंजिनियर सगळे गड्डे. आमचो PWDचो चीफ इंजिनियर गड्डो एक्सटेंशन दिता समोर ताका परत परत कित्याक दिता? इज पार्टनर्स वीथ दॅम. बाक्या कन्स्ट्रक्शन आनी ताजे तो पार्टनर म्हणून सगळे फूल गोंयान जे आज कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते सांगता की आमकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळना, सगळे बाक्याक वता. ही इज पार्टनर वीथ दॅम अँड पार्टनर्स वीथ टॉप मोस्ट पर्सन इन द गव्हर्मेंट म्हणून ही परिस्थिती आहा. तुम्ही कंप्लेंट करची पडटली. दीस कॉल्स फॉर एन FIR. हांव सांज पर्यंत आमी कंप्लेंट करतले. हांव मडगांव वता सध्या. आय विल कम बॅक अँड वील लॉज अ कंप्लेंट अगेन्स्ट बाक्या कन्स्ट्रक्शन. आमी 2 केल्या ऑलरेडी. बट दीस हॅज टू बी इन्क्वायर्ड बाय ACB नाव. काल एक जाला, काल तर मोडकयकारान सांगलेच की पयशे घेतल्या काम जायना म्हणून कसले. आज आमकां हें स्पश्ट जाता की हे पयशे कोणाक वता हे सगळे म्हाका दिसता इट हॅज टू बी फावंड आउट. बाक्या कन्स्ट्रक्शन म्हणटा तो नंबर 1 चोर कॉन्ट्रॅक्टर. आय एम सेईंग दीस. आनी ताका जर दिसता हांव डिफेम करता म्हणून वचून म्हजेर कंप्लेंट करची म्हणून. चोर नंबर 1 चोर म्हणटा पळय तो बाक्या कन्स्ट्रक्शन आनी पार्टनर इज चीफ इंजिनियर ऑफ PWD. तांचे नाते खंय तरी आसा आनी ताका जर दिसता ना म्हणून परत एक्सटेंशन कित्याक दिता चीफ इंजिनियराक? कित्याक दिता? आनी कोण एज्युकेटेड भुरगे लोक ना? अरे ऑनेस्ट ऑफिसर जाता काशिनाथ शेट्टी सारके तसलो 1-2 हाडत जाले हे काम येन्ना कंप्लीट जावपाचें ना. तांचे कंप्लेंट बाक्या कन्स्ट्रक्शन अगेन्स्ट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, इमेजीन स्मार्ट सिटी, PWD, कॉर्पोरेशन अँड एवरीबडी. दे ऑल डिजर्व टू आन्सर टू दीस. आनी हें जर देवूळ पडलें आनी हो जर वोट जर पडलो जाल्यार एक गजाल सांगता हांव, जें तुमी केलां पळय परवरी ते लोकांनी सोंसलां. म्हाका दिसना लोक सोंसताले, कारण आमी जुनान सांगिल्लें लास्ट इयर 2024 हें पडटलें म्हणून सारकें करा म्हणून. माती हाडून घाल्ली सरकार आमचेर. माती घालता नाल्यार आमकां पुरा हांगा ह्या फोंडान आमकां पुरा प्रत्येक गोंयकारांक हांगा पुरा हाडून. कारण सरकाराचें चड जाला. विमानान भोंवलें म्हणून जायना. चार्टर फ्लायटींनी प्रयागराज वचून धुली पापा म्हणून तुमची धुवची ना. हें पळयत जाल्यार एवरी टायम जेन्ना हे कोलॅप्स जाता ते एक रिजन दिता की वॉटर लेवल हांगासर चड जाता म्हणून पळोवपाक गेले जाल्यार आमी जेन्ना ब्रिजीस बीन बांदता तेन्ना उदकान ते ब्रीज पिलर सुद्दां रेडी जाता. पूण हेंचे 3 वर्सां जाली इतलोच स्ट्रेच 150 मीटर जायना. कन्सल्टंट बालवाडी शिकून जाल्लो आसतलो. जो कन्सल्टंट आशिल्लो हांगा तो बालवाडींतल्यान हाडिल्लो दिसता म्हाका. म्हणजे गव्हर्मेंटाक खबर ना कन्सल्टंट कसलो. खंय गेलो कन्सल्टंट तुमचो? हें कितें? अरे बाक्या कन्स्ट्रक्शन दिलें तांकां जर क्वॉलिफिकेशन ना जाल्यार कित्याक दिलें? एक्चुअली क्वॉलिफिकेशन ना खंय. आमी आज म्हायती काडल्या प्रमाणे द क्वॉलिफिकेशन वीच वॉज रिक्वायर्ड टू अवॉर्ड इमेजीन स्मार्ट सिटीचें काम फेक डॉक्युमेंट क्रिएट केल्या. कर्नाटकान काम केलां म्हणून दाखयलां. तें काम बाक्यान करूंक नाशिल्लें. वी आर ट्रायंग टू गेट दोज डॉक्युमेंट. थंय काँग्रेसचें सरकार आसा. आमी मागता काँग्रेसा कडेन तुमी तुमच्या सरकारा मार्फत आमकां ते डॉक्युमेंट प्रोड्यूस दियात कर. नाजाल्यार आमच्या बरोबर काम करात ते सोदून काडपा खातीर. कारण आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या की दॅट एक्सपिरियन्स वीच वॉज रिक्वायर्ड फॉर टेंडरींग द प्रोसेस फॉर इमेजीन स्मार्ट सिटी ते नाशिल्ले. दे वर सब कॉन्ट्रॅक्टर्स which means they did not qualify for this work. आज फूल हे कितें रे एक अशें काम करपाचें. परत चेंज जाता. लास्ट टायमूच चेंज जाला. आतां होय दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर सब कॉन्ट्रॅक्टर. वो दुसरो सब कॉन्ट्रॅक्टर तो पळयला तो पळो आतां ताका विचारतालो हांव प्रश्न. तो बाकीयाक कोण रिस्पॉन्सिबल ना आसा. बाकीया वील नॉट कम एंड हॅव अ लूक एट इट बिकॉज दे आर ऑल सब कॉन्ट्रॅक्टींग. अरे पाड घाला रे. सब कॉन्ट्रॅक्ट करा नाल्यार गवण्या कडल्यान काम करून घ्या. पूण हें कोसळचें ना दिसना तुमकां? पळय हांगा ती माती ती दे आर ट्रायंग टू पुल आउट वॉटर. जितली ती माती काडटा थंयच्यान उदक येता. सांबाळा पडशी. अमित वर्ड कोसळ्ळो जाल्यार सायडीचे जे क्वॉर्टर्स आसात तेंचे सुद्दां धक्का. क्वॉर्टर्स गव्हर्मेंटाचे पाड पडू कोसळना. सरकारूय कोसळू तातूंत भितर. क्वॉर्टर्साच्या कोणाक पडला? एसेंब्ली कोसळून पडू. परिस्थिती उतरां येता आमकां. प्रॉब्लेम कितें? देवळाचो म्हत्व लोकांक खबर आसा. होय राखणदारूच. होय राखणदारूच. आज म्हाका दिसता मरे हांकां सांगिल्लें हांवें काल प्रायश्चित करा म्हणून. कालूच सांगिल्लें हांवें प्रायश्चित करा. परवरी कितें केला पळय ताचें प्रायश्चित करा करचें पडटलें म्हणून. आनी ह्या देवाक ते परते दाखोवन दिले. आजच्या परतो आनी एक वड खंय कापला काल वास्को. परवरच वता तेंच्यांनी आतां देवाकूय ट्रान्सफर करपाक लागले. तशें काल हेणी व्हरून सांगला आमचो रोहन तोडे. सो हो बी असोच तेजी तयारी आसा का सरकाराची? तसो थंय आनी एक वड आसा. तेच जाला न्ही रे. आज सरकार अशें म्हणटा की सगळे जे राखणदार आसा तांचें स्थान हे शिफ्ट करतले.
पळय एक गजाल सांगता रोहन खंवटेकूय खबर आसतली, चीफ मिनिस्टराकूय खबर आसतली, सरकाराकूय खबर आसतली की राखणदार हो स्थानीक स्थानाचो आसता. ताजें देवूळ सुद्दां जर तूं बांदतलो जाल्यार एकलो मनीस बांदूंक शकना, ते बांदता. हें हिंदू धर्मा भितर आसा आनी हें सिद्धय जालां. हांव तुका हें सांगना, इमॅजिनरी स्टोरीज सांगना. राखणदार हो 10 लोकांचो 10 लोकांनी एकठांय जावन करप आसता आनी सरकार स्थान धरूंक शकना. की हांगच्यान आपूण ताका व्हरून सुकूर दवरतलो, आतां दवरला थंय दवरतलो, कितें दवरतलो, ताजें कितें जावपाचें आसा तें जातलें. कोणी ताका जें स्थान करून करप कॉन्स्पिरसी करून जें केलां तें जातलें, पूण हें एवॉयड करूंक शकताले. दीस कुड हॅव बीन एवॉयडेड. लास्ट 2 years तो मॉलाच्या ओनरान आवाज काडलो म्हणून हो रस्तो ताणें करूंक ना. ही सत्य परिस्थिती आहा. मनोज काकुले हू ओन्स दीस मॉल ताणें सरकारा विरुद्ध उलयले म्हणून पणजेचें काम जायसर 2 वर्सां हें काम करूंक ना. ही सत्य परिस्थिती आहा, ताका बोध शिकोवपाक. मागीर जुनान हें कोसळ्ळें. जुनान कोसळ्ळ्या उपरांत आमी सांगलें सिस्टमॅटीक काम करप. हाडून माती रेंव घालून तें पुरयलें, तें परत खचलां, हांगा उदक आसा. एज यू डीग इट गोज डिपर. सॉयल टेस्टींग जावंक जाय आसली, ग्रावंड वॉटर लेवल टेस्टींग जावंक जाय आसली, सो दॅट प्रॉपर स्टिल्ट घालून काम करूंक जाय आशिल्लें. पूण हें काम सरकाराक, आमकां जर सामान्य लोकांक कळटा जाल्यार सरकाराक हें कित्याक कळना, हो मोठो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हांगा येवन पळोवपा जाय. नाजाल्यार ते काल INSसान गेल्ले, परते थंय वचा, हेलिकॉप्टर घेया आनी वयल्यान तरी पळय दर्यांतले पिलर सुद्दां वयर तुज्या आरे हस्तिदंती मनोऱ्यान बसून जर तुका दिसता की प्रजा सुखी आसा म्हणून, आनी हेलिकॉप्टरान आनी चार्टर विमानांनी भोंवून जर सरकाराक दिसता की प्रजा सुखी आसा म्हणून, प्रजा सुखी ना. प्रजा तुजी सुखी ना. तुजी प्रजा रडटा, तुजी प्रजा ह्या फोंडान पडटा. एकदां यो हें पळय, एकदां यो PWD मिनिस्टर हें पळय, एकदां यो जिसुडा पळय. आनी CCPचो आनी आमचो बाबूश, तो बाबूश कालच्यान तो गायबूच जाला खंय. हांव नको कित्याक लागून तो मन तें कोणी कितें म्हणला ताजो ताका कित्याक आसा तो खबर ना म्हाका, पूण काल पयरच्यान गायब जाला म्हण आयकलां आमी. सो ताकाय मागता हांव एकदां यो हें पळय. माविन गुदिनेकूय मागता, कारण ताणें सांगलें की आरशाच्या घरान रावन दुसऱ्याच्या घराचेर फातर मारचें न्ही म्हणून. म्हणजे तुजेंय घर आरशाचें, तुजेरूय क्रिमिनल केस चल्ल्या म्हणून प्रॉबब्ली तूंय आसूंक शकता. ताणें 20 लाख तुका दिला म्हणटा जाल्यार तो म्हणून प्रॉबब्ली तो भिला आसत. पूण हे जे डावट क्रिएट जाल्या पळय ते सगळ्यांनी येवन हांगा एकदां हें पळोवचें. इमॅजीन स्मार्ट सिटीच्या नांवान 1400 कोटीचो 1400 कोटीचो घोटाळो जो जाला. 1400 काय 1500 कोटीचो घोटाळो हो पणजेन 1500 कोटी खरेंच मोडल्या काय खंय गेले पयशे ते पळया. पणजेची परिस्थिती पळयल्यार दिसना 1400 1500 कोटी मोडले म्हणून. आज परिस्थिती अशी आसा देवार आमच्या आयला. पॅड मोडूंक शकता, मोडपाची शक्यता आसा. केले नाही फुडले एक सो हे वडाचं झाड उडोवपाची प्लॅन मुद्दाम करताय. एलर्जी कारण हे आता हे सायडीन व्हरपाक जातालें, पण तेंच्यानी देवळाक तेकून सिवरेज व्हरपाक केला. सो हे मुद्दाम करता दिसता तुमकां. सांगतनीच 2 उडयले ऑलरेडी, हे तिसरे आता आनी चवथे आता ते बाल गणेशा कडेन थंयसरूय कितें शिफ्ट जाता. फेक हिंदुत्व म्हणटा पळय ते भारतीय जनता पार्टी कडल्यान शिकचें. तांकां खबर ना की देवा कडल्यान तूं सुवेज व्हरपाक शकना. ह्या सायडीन जागो ना, करूंक शकता न्ही. तुमी जर तुमचे मॉल वाचोवपा खातीर, रस्ते वाचोवपा खातीर, कोणाची घरां वाचोवपा खातीर, तुमच्या कार्यकर्त्यांची घरां वाचोवपा खातीर जर डायवर्सनां करूंक शकता जाल्यार सुवेज लायन जी पणजेची सगळी सुवेज वीच इन्क्लूड्स ह्युमन फिशीस यू आर गोइंग टू टेक इट क्लोज टू द टेंपल. तुमकां तेन्ना सनातन धर्म तुमचो दुखना, तेन्ना तुमचें हिंदुत्व दुखना काय. जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना भगवे घालून ट्रान्स म्युजिकाचेर नाचता तेच तुमचें हिंदुत्व. आज परत मागता हांव बजरंग दला कडेन. बजरंग दलाक हांवें 2 दिसां पयलीं सांगिल्लें येया म्हणून, आनी ते थंय पळया कितें चल्लां तें पर्वरी. आज परत मागता हांव बजरंग दला कडेन, पळया हांगा कितें चल्लां. हो आमचो देव तुमचोच देव, हो आमचो देव तुमचोच देव. आनी छत्रपती शिवाजी महाराजूय आपल्या दैवतांक तितलेंच इम्पॉर्टन्स दितालो जितलें तुमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक दिता आनी आमीय दिता. तेन्ना आज जर छत्रपती शिवाजी महाराज जिवंत आशिल्लो सत्य खरें जाल्यार तो हें जावपाक दिवचो नाशिल्लो. तांची जर शिक्षा खरीच तुमकां हाडपाक जाय इन रियालिटी, कम एंड प्रोटेक्ट ऑल दीस थिंग्स. डोंट डू दॅट फेक कंप्लेंट. तो जाणटो ताणें जर चुकला आसत जाल्यार ताका माफ करपाची जबाबदारी तुमची आशिल्ली. चुकला आसूंक शकता तो, हिस्टॉरिकली मायट बी रॉंग ऑल्सो. हिस्टोरियन्स हिस्ट्री वील नॉट चेंज,
बट तो जर चुकला आसत जाल्यार ते एक जाणटेल्याचेर तुमी कंप्लेनी फायल करता पळय, चीफ मिनिस्टराचेर, TCP मिनिस्टराचेर, हेल्थ मिनिस्टराचेर, तुजे बाकीचे मंत्री जे आसा हे आसा कोणा सगळ्यांचेर करा मरे. कित्याक करना? वाय आर यू नॉट डुईंग इट? आज आमचो ताडमाड पडटा तो तुमचो देव तुमकां दुखना हो वड पडटलो. 3 वड पडले फाटल्या 3 दिसां भितर 3 वड जाले. 3 हो चवथो हो जर पडत जाल्यार ताजी जबाबदारी तुमची आमची सगळ्यांची आसतली. तेन्ना हें प्रोटेक्शन करपाक जाय बाक्या सारक्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाका आज सरकार पोसता, कारण समबडी फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज पार्टनर एंड मे बी गव्हर्मेंट समबडी इज ऑल्सो पार्टनर्स विथ हिम. आज ताका जर क्वेश्चन विचारतलो जाल्यार ताज्या घरार मोर्चा व्हरपाक नाका. आमकां 2 आसा ते, आसमास म्हणून एक आसा आनी एक आसमास कन्स्ट्रक्शन आनी हो हे 2 आज गब्बर जाल्या. फाटल्या सामके सकयल पाविल्ले ते म्हणून आसमास कन्स्ट्रक्शन आनी बाक्या कन्स्ट्रक्शन हे 2 जाण आज गब्बर जाल्या. हजारांनी कोटी तांणी कमयल्या. कोणाच्या कुस्तार कमयल्या? गोंयकारांच्या कुस्तार कमयल्या. कारण समबडी फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज पार्टनर. दिस इज माय स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिगेशन. तुम्ही इन्क्वायरी करा. ACB should inquire, Vigilance Department should inquire as to disproportionate assets of Chief Engineer. 100% तुमकां मेळटले. कारण बरे ऑफिसर आसा काशिनाथ शेट्टी सारखे, तांच्या फाटल्यान तुमी लागता आनी ताच्या फाटल्यान सरकार लागला. मोर्चा व्हरता ते 50-100 लोकांक घेवन कंप्लेनी करता. गुंडा खंय तो टिकल्यो लावन भोंवता तो गुंडा वास्कोचो. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वड कापलो. आज वड पडटा आमचो. यो हांगा गुंडा जावया, आमी बरोबर जावया. तुज्या इतलोच हांवूय गुंडा म्हणून जावया, हांगा रावया. एक गँग स्टार्ट गँगस्टर बॉयज आणि पुलीस डिपार्टमेंट विल सपोर्ट अस बिकॉज दे आर ऑल्सो गँगस्टर्स टुडे. तुम्ही आता कंप्लेन कोणाकोणाची डिवोटी आज अशें जालां मरे. कितें जालां डिवोटींग आज भारतीय जनता पार्टीचे डिवोटींग आज भारतीय जनता पार्टी देवा पेक्षा श्रेष्ठ जाल्या. एक तर भारतीय जनता पार्टीक ते श्रेष्ठ म्हणटा आपल्या देवा पेक्षा. एक दुसरी गजाल भंय. पूण हाजो अर्थ लोकांक ते पडटा अशें न्ही. लोक दबक्या आवाजान सरकाराक भिवून कांय गजाली उलयता. पूण जेन्ना 100 लोकांतले 90 लोक तेन्ना येवन सांगता हें जें चल्लां तें बरोबर न्ही म्हणून ताजो आवाज तुका मतदानान दिसून येतलो. पूण हे मतांचो प्रश्न ना. आमी हांगा उलयता कारण आमी हांगा येवन पांया पडटा. ह्या वास्तूचो कितें इफेक्ट आसा आनी तो कितलो जागृत आसा हें आमकां खबर आसा. हांगा पणजेकार प्रत्येक पणजेकार बुधवारच्या बुधवारा हांगा येता. विश्वजिता विचार I think it is time that he comes and he prays here and says, or rather he takes charge probably. त्याच्या डिपार्टमेंट जी सोडा आहे त्याच्या डिपार्टमेंट आणि फॉरेस्ट तुम्ही कंप्लेन दिता और फॉरगिवनेस की हें आपूण करून दिवचो ना म्हणून. आनी ही हॅज टू रेज अ वॉयस. पांय पडूंक येता तो. आनी खुबशे आमदार आसा जे वास्कोच्यान बिस्कोच्यान येता हांगा. पणजे आयली की येतात ते. पयले हांवें आमकां मेळटा केन्ना ते जेन्ना हांगा पुजा आसता तेन्ना मेळटा ते. पूण ते फक्त पांय पडले म्हणून जायना. जेन्ना ताजेर आयलां तेन्ना ते साल्वार करपाक येयात. कारण दीस कॉन्ट्रॅक्टर आयदर हॅज टू बी चेंज और सायंटिफिकली हें काम करचें पडटलें. हे पळय हे हाडून लेबर जे कर्नाटकाचे हाडून ते तांणी चलयला पळय हांगा ते कितें करता वॉट दे आर डुईंग. ते परत माती काडटात. कोणाक खबर ना ते माती काडलेले आनी पसरतले काय ना म्हणून. पळय मग ते बँड जाला. सी देर इज अ बँड देर. इट इज गोईंग डावन. दीस इज गोईंग डावन आणि ते आनी माती काडटा. उदक काडटा. एक्सपर्टायज कोण पळोवपाक मेळना. लेबरूच काम करता. एक्सपर्ट म्हणल्यार खंय पळय CCP इंजिनियर CCPचे सगळे मनीस गायब. कशें येतले तोंड आसूंक जाय. देवाक तरी तोंड दाखोवपाक आसपाक जाय. PWD इंजिनियर्स गायब. G-SODAचे इंजिनियर्स गायब. कन्सल्टंट कोणाक खबर ना. इमॅजिन स्मार्ट सिटीचो ऑफिसर हांगा नाकोंक आसूं बरो. Sanjit should have come and seen this in the morning. Or is Sanjit not bothered about our idols? Is he not bothered? If he is, then he must come and see and give answer. म्हाका दिसता तुमी हो प्रश्न विचारचो पडटलो. वी आर गोइंग टू फायल अ कंप्लेंट एंड वी आर गोइंग टू दिस टाइम फायल अ कंप्लेंट पर्सनली नेमिंग हिम. आमी ऑल दोज आर डुइंग द वेरियस वर्क. 1400 कोटी फक्त सगळ्यांचे आमी कंप्लेंट दितले. ACB इज अ पेंटर. दुसरा मुंडा म्हणजे ते फक्त पेंटिंग करपाक वापरपाचें तांकां कांय काम करना ते. आज जे आमी स्टार्ट फायल गव्हर्मेंट
100% सांगतो प्रॉपर कंप्लेंट आमची लास्ट कंप्लेंट